हरका तुका जेजू आजच्या दिसा पासत वेळा खातीर तुका आर्गायता तुवें आमकां सगळ्यांक हांगा तुजें नांव घेवन आपयलेलें पासत तुका आर्गायता आनी तुवें आमकां स्वतूच सगळ्यांच्या तोंडांसून उगडापे केलाय म्हणून तुका आमी आर्गायता आनी तें स्वतूच आमकां स्वतन चलयतलें आनी कांयच आमकां स्वतन करचें ना म्हणून तुका आमी आर्गायता मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां आमेन. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. थँक्यू जिजस. आमी जाणा न्हू आमकां सगळ्यांक आमी आतां शिकया आज बोडयांचें शिकया. आज बोडी आहा न्हू सगळ्यांक आमकां हां कामांक लायल्यात न्हू. थोड्यांनी लायल्या थोड्यांनी कितें केल्या कामाकूच लागना ते बाबडे वाजोवनूय थंय न्हिदले आसतले आज बोडे कित्याक हेंच्यांनी म्हाका कामाकूच लागना. आज बोडी हांव कित्याक दिलेलें आसा तें आमी पळोवया आनी तें आमच्या जिवितांत कशें काम करता तें आमी पळोवया. आयज पळोवया हिब्रू 1:14 या. देवदूत कोण तर ते सगळे आत्मे ते देवाची चाकरी करता आनी तारण घेवची आसा तांकां आदार दिवंक देव तांकां पाठयता. देवदूत कोण एक आत्मे. आमचे कडेन सगळ्यां कडेन आत्मो आहा न्हू. कितल्यां कडेन आहा देवाचो आत्मो हां सगळ्यां कडेन आहा. खरेंच सांगता आन्सर रॉंग. आमी एक आत्मे आमी आत्मे हे सांगता न्हू सामर्थ्य नुमान आत्म्यान आनी स्वतान बुजोवंक जाय म्हणटा न्हू आमकां सांगता न्हू तो. आमी कोण आत्मे आमकां आमचे कडेन आत्मो आहा ना आमीच आत्मे. आमकां देवान आत्मे आत्म्या वरी आमी देवाक बुजोवंक शकता. कितें म्हणटा हांगा ते सगळे आत्मे म्हणटा ते देवाची चाकरी करता आनी तारण घेवची आसा तांकां आदार दिवंक देव तांकां पाठयता. कितें सांगता आतां आमी मागणें केलें त्या मागणें केलें देवदूत आमची चाकरी करता म्हणजे आमकां आमच्या आदाराक आसा ते हजारांनी आज बोडी आसा आमच्याक आमकां दिश्टी पडना. आमकां सैतानाचे आज बोडी आहा देवाचे आज बोडी आहा. आमी कितें करता वायट उतरां उलयलीं सोमते ते कितें करता रावता सारके सैतानाचे आज बोडये कित्याक टूक करून व्हरपाक तुजी उतरां आनी तुज्या जिवितांत नाशाडी करूंक. आनी देवाचे आज बोडये कितें करता तांकां तुजी ही वायट उतरां आयकूंक येयना. देवाचे उलयता ती हेची वायट उतरां उलयता ती देवाच्या आज बोडयांक ते कितें करता तूं जेन्ना तुज्या तोंडांसून बरी उतरां भायर सरता पेखवणेची साल्व आसा ते कितें करता ते आज बोडी वयता आनी रोखडी तुजें काम करून हाडटा. खंय हाडटा काम करून तुजें. तुका आतां तुजें एग्जाम्पल घे तुज्या जिवितान किडनी पिड्डी आल्या तुजी आमचे सगळे स्पेर पार्ट खंय आहा स्वर्गार आहा आनी ते स्पेर पार्टाक आमी आज बोडयांक सांगूंक जाय आज बोडया वच आनी म्हाजी किडनी स्वर्गार आसा घेवन यो नवो पार्ट आनी ताबडतोब आज बोडये वयता आनी तुका नी किडनी घेवन येता. एग्जाम्पल दिता तुका हालीं पोंडा रिट्रीट आसलो न्हू आमचो जालो पयर खबर जाला. पोंडा रिट्रीट आसलो एक भाव येयल्लो हांव हें प्रिचींग करतालें ते हांव न्हू होली स्पिरीट ताका प्रिचींग करतालीं आमी तेन्ना कितें जालें तेजे कानान न्हू एक किंटी चावल्ली कसली ती हांव नको किरट कितें म्हणटा किंटी न्हू ती पेट्यांक बीन आसता माकडांक बीन आसता ती किंटी ताका चावल्ली कानान खंय भितर तेच्या आनी तेचो कान बंद जाल्लो आयकूंक येयनासलें ताका. आनी हांव प्रीच करतालें हांव होली स्पिरीट प्रीच करताना न्हू हांवें हेंच सांगलें तुमकां कितें जाय तें तुमकां स्पेर पार्ट तुमी वचा आनी स्वर्गार आसल्या हाडून तुमच्या जिवितान आज बोड्यांक धाडा आनी घेवन या म्हूण सांगा तुमकां कितें पार्ट जाय ते. त्या भावान त्याच टायमार म्हटलें खंय म्हाजो स्पेर पार्ट कानाचो ओपन जाता एंजला वच आनी घेवन यो आनी त्याच टायमार ताका खंय हिलींग मेवळें प्रिचींग खबर आनी कानान आयकूंक मेवळें ताका. तो येयलो आनी मागीर प्रिचींग खबर जालें म्हाका सांगलो सिस्टर सुद्दां जाणां म्हाका म्हणलो तुवें प्रिचींग आज बोड्यांक हांवें म्हाज्या आत्ताच कामाक लायलें आनी त्याच वेळार म्हाजो पार्ट घेवन येयलें आनी म्हाका कानानसून आयकूंक येयलें म्हणून हांवें म्हणलें प्रेज गॉड म्हटलें. आनी अहें करून करून तो प्रीच करतना ताका जायते हिलींग मेवळें. आनीक मागीर तिसरे दिसा परत म्हणलो तो आपले स्पेर पार्ट तो मातसो जेजूचें रगत आनी कितें खूब आसलें तेजें आसूं आमकां तें पावच नाका पूण जेजून ताका नो मनीस केला
वायटांतलो ताका बरो केला सारको. आनी तो म्हणलो मागीर तिसरे दिसा चवथे दिसा म्हणलो कितें येयलो आनी सिस्टर रातचो येयलो आनी खूब रडोंक लागलो. सिस्टर म्हाका कितें जाता तें कळना म्हणून लागलो. आनी कितें जालां हांवें म्हटलें तुका पळयता आत्म्यान बोल्ला तुका म्हणलें जेजून तूं म्हणलें तुका जेजूचो आत्मो तुजेर आसा म्हटलें आनी तो वावर करता तुज्या भितर म्हटलें. सिस्टर म्हाजें म्हणल्यार सगळे पाट म्हाका नवे येयले आज बोडयांनी हाडून दिले आनी रडटा. म्हाका म्हणटा एक खुर्चेर बसोंक जायनासलें सिस्टर आपूण उठून उठून उबो रावतालो आनी आतां म्हणटा म्हाका कांयच दूख ना कांयच ना म्हणटा. हांवें म्हटलें प्रेज गॉड तुजें सगळें आनी तूं जितलो टेस्टिफाय करता तितलो तुका म्हटलें आनीक देव तुका वयर उबारतलो आनी तुज्या वरवीं तूं यूथ न्हू तूं युथा वरवीं तूं युथाक टेस्टिमनी जातलें गोवाय जातलें आनी युथूक हांव सेट फ्री करतलें म्हटलें. प्रेज गॉड म्हणालो. आनी अशें करून आपणाक सगळे आज बोडयांनी नवे पाट हाडले. तुमी आतां गाडयो जाणा न्हू ह्यो गाडयो आतां मोडल्यो आमी कोणा कडेन व्हरता गॅरेजीन व्हरता. गॅरेजकार सांगता न्हू एक एक पाट हो तुजो हे जाला पाट ताका नवो घालचो पडटलो. गॅरेज म्हणजे कितें गॅरेज म्हणजे आमचें स्वर्गार गॅरेज आहा आमची. आनी आमी ते गॅरेजीक तेन्ना आमी वयता ते गॅरेजी कडेन आनी आज बोड्यांक सांगता म्हाजो पाट कितें ना तो घेवन यो. तेन्ना ऑटोमॅटीक पळय त्या भावान पळय त्याच वेळार ताका आज बोडयांनी आयकलें न्हू आमचें आयकचें ना. ते कितें म्हणटा ते तुजी चाकरी करूंक आहा म्हणटा आमची ते आमचो एक उतर उलयता काय म्हणून पळयता आनी ते काम करून हाडटा. आमी कितें म्हणटा मागीर काम जायना आमी उलयता आज बोडयांक काम लायता ना न्हू. आमी आज बोडयांक आमच्या कामाक लागूंक जाय. जेन्ना आमी तांकां कामाक लायता ते वचोन तुजे स्पेर पार्ट आसलेले घेवन येता. आनी आमी नेगेटीव उलोवंक कळना म्हाका दिवचें ना म्हाका येवचें ना कांय ना. ते ऑलरेडी आमचे पार्ट सगळे वयर आसा स्वर्गार. ते आमकां कितें जाय ते आज बोडयांक घेवन या तुमी. आमकां देवान रचूं तेन्ना सारकी रचूंक नासली कितें आसलें आमकां दुयेंस पिडा ना. ही कशी येयल्या आमच्या उतरा वरवीं येयल्या सगळी. आमी उलयल्या आनी घेतल्या. आमी तर उलोवंक नासले जेतून सांगलेलें न्हू तुमी उलय जिवीत प्रोवर्ब 18:21 कितें म्हणटा जिवीत आनी मरण जिबेर आहा. आमी ती उलयल्या आमकां आंगर दुखता आमचो पाट ना सगळ्यांक सांगात सुटल्या आमी. म्हाका दोतोरान हो रिपोर्ट दिला तो रिपोर्ट कितें ते आज बोडी आयकतले तुजें हे आज बोडी आयकतले आनी तुजें काम करून घेवन येतले ते कित्याक ते तुका रावता. हे आज बोडी आहा सैतानाचे ते रावता तुजो एक उतर तुज्या तोंडासून कसले भायर सरता काय म्हणटा ते वयता आनी तुजें काम करता. आमकां दिश्टी पळय आमी म्हणटा थोडे दिसांनी अरे हय हांवें तेन्ना वा कितले म्हयने जाले मरे हांवें ते उलोवन दवरलेले ते आतां घरान येता. कित्याक तो तुका एका पॉयंटाक रावता तूं कितें उलयता आनी ते चूक करून घेवन वचो. तशें देवाच्या आज बोडये ना. देवाच्या आज बोडी कितें करता तूं देवाचें उतर उलयता तुका जाय तें उलयता तें वयता आनी आमचे सालवा साव तारण पेखोणी सगळे घेवन येता. तांकां लागून आमचें जल्लेलें आसता आमी कोणाचें उतर उलयता तें आमकां आज बोडी दिले आमी ताका कामाक लावपाचें. आतां आमी एग्जाम्पल आमचो आतां घोव बार्रार बसला आनी तो घरा येयना आमकां टेंशन न्हू. आवय तो केन्ना येतलो कितें येतलो आजुनूय येयना 12 जालीं 1 जालें आमी कितें म्हणपाचें म्हाज्या आज बोडयांनी वसात आनी त्या म्हाज्या घोवाच्या आज बोडयाक जागोया आनी ताका घरा घेवन यो. ऑटोमॅटीक येता 2 मिनटांनी घरा. आमी उलयता आमचो भुरगो कामाक गेला एग्जाम्पल आनी तो यो लेट जाली ताका आमच्या आज बोडयांनी वसात आनी त्याच्या आज बोडयांक जागोया आनी ताका घरा हाड बेग्यान येता. आमी हुस्को काडपाचो न्हू. आज बोडयांक आमी जेन्ना कामाक लायता ते आज बोडये वयता आनी आमचें सगळें काम करून हाडटा थाऱ्यार. आमी भिवपाची गरज ना. आमी हुस्को काडटा तेन्ना आमी कितें जाता देवचाराच्या कोपऱ्यान रावता न्हू. सुवाऱ्या वयल्या सुकण्यांक पयल्या न्हू ती हुस्को काडटा कोडे भरता लुता मोयटा कांयच ना. म्हणल्यार तांकां कोण पोसता देव पोसता न्हू. आनी त्या सुकण्यांक तर आमी हाडले आनी आमच्या पिंजऱ्यान घालून घरान दवरलें दोनी कोण जालो आमी जाली न्हू. आनी मागीर कितें जातलें आतां आमी रिटिराक गेली 8 दीस सुकण्याचें कितें जालें मेले न्हू उपाशी. ताका लागून आमी तशी जेन्ना आमी देवचाराच्या कोबज्यान आसता तेन्ना आमी ते सुकण्यांक पिंजऱ्यान घालता तशीं आसता. म्हणजे आमकां कोणाचें उतर आयकूंक येयना कितें येयना तेन्ना आमी ती गुटलून कोबज्यान कशी रावता. ताका लागून तेणी सुकण्यांनी पळय सुकण्यांक लागून ती शिकवण दिवंक दिल्ली पूण ती घेतली कोणी
आमी न्हू आमी कोडे बोलले लू आमकां ना जाल्यार आमी कोडे बोरता हें करता सगळें करता न्हू सुकण्या भाशेन आमी फ्री रावता देव आमच्या गरजांनी पावतलो म्हणटा फिलिपियन 4:19 म्हणटा न्हू देव आमच्या सगळ्या गरजांनी आमकां पावता कितें ना तें आमकां ऑलरेडी पावता तो आमी म्हणिना आमी फकत म्हणटा मागीर ना 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 म्हटलें म्हणटो कितें जाता आमच्या जिवितांत नाच जाता आमचे कडेन नासून सुद्दां आमी म्हणपी न्हू म्हाजे कडेन भरपूर आहा कोण तरी येवन तुका दितलो आनी तुज्या जिवितांत मेळटलें तुका आमचे दवरलेलें आसता आमी कसलीं उतरां उलयता तीं आमच्या भुरग्यांक पासून आमी म्हणपाची म्हणटा न्हू कसली उतरां म्हटलेली आसा आमी ती आमी कॅन्सील करूंक जाय तुमकां याद येता आमी बुड्ड्याक दो बीन म्हटलेलो तेन्नाच कॅन्सील करूंक जाय आमी रावूंक कळना कॅन्सील एका रावासोर मागीर कितें जाता सैतान उतरां घालता आमची वायट उतरां येता आमच्या जिवितांत तेन्नाच आमी कॅन्सील करूंक जाय जेजू या हांव जेजूच्या नांवान हांव उतरां म्हाज्या तोंडांसून भायर सरलेलीं हांव कॅन्सील करता म्हाजें भुरगें जावन आसा बरें तें बरें शिकता इंटेलिजंट सगळें आमकां कितें जाय तें आमी उलोवंक जाय आनी आमी आजबोड्याचो हेल्प मागूंक जायो आजबोडी आमकां दिलेलें आसा न्हू आनीक पळोवया हें आतां तारण घेवंक येता म्हणटा आदार दिवंक देव तांकां पाठयता कोण पाठयता तांकां देव तांकां पाठयता आमकां आदार दिवंक कितें ना तें वस्त आमकां हाडपाक आमकां तें आमी तेंचो आदारूच घेयना आमकां दिलेलें आहा बोडये खबर ना न्हू हजारांनी दिलेलें आसा 1 आनी 2 न्हू हजारांनी आमकां दिलेलें आसा आज बोडये तें आमकां प्रोटेक्ट करता तें आमकां राखता पूण आमकां तें दिश्टी पडना आनी एक पळोवया आमी मातशें फास्ट वयता 103:20 पळोवया Psalms 103:20 देवाचो हुकूम पाळटले त्याचे उतर आयकतले बलवंत आनी पदवेदार दुतानो सगळे तुमी सर्वेश्वराची वखाणी करात पळय कितें सांगता हांगासर हुकूम पाळटले म्हणटा कसले ते देवदूत कसले बलवंत म्हणटा तुमी पळयल्या न्हू एक आतां मिनिस्टर येयलो त्या वांगडा कसले आसतात बॉडीगार्ड आसता न्हू फिसुरा बीन तसले म्हणटा ते सैनीक आमच्या सांगाताक आहा म्हणटा कोणी आमकां येयच जाल्यार एकुरीच जाल्यार ते वाटूंक शकता सकाळी भावान घेतलेले न्हू Psalms Isaiah 54:17 घेतलेले न्हू खंयचेच अत्यार तुमकां सुफोड करचे ना म्हणटा तुका कोणी मारूंक येयले कितें करूंक येयले ते आज बोडे तुका प्रोटेक्ट करूंक आहा ते तुका 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 तुज्या लागीं सुद्दां पावचे ना तुका तर कोण धरपाक येवंक आहा कितें करूंक येता पुलीस पासून तुज्या फुड्यानसून वयतले म्हणजे तुज्या आशणे ताका दिश्टी पडचे ना असले आज बोडे आमकां दिलेले आहा प्रोटेक्ट सारखे म्हटल्यार आमी तांकां यूज करना बॉलवंत सारखे पयल्या न्हू कसले आहा ते बॉडीगार्ड तसले बॉडीगार्ड आमकां दिलेले आसा आमी ते बॉडीगार्डांचे नांवूच घेयना आनी तेंच्या वांगडा उलयच ना मागीर कशें जातलें हे बॉडीगार्ड आमचें काम करतले पदवेदार बॉडीगार्ड सारके एकदां कितें जालें हांव आनी हांवची सासूमाय न्हू दोगांय आमी कोणागे सोयऱ्यांगेर वयतालीं थंय वाटेक न्हू आमी चलता फास्ट सारकी फाटल्यान न्हू एक गाय धांवून येयली आनी हांव आनी ती अशी चलता हांवें पळोवंक ना आमी दोगांय गजालींनी सारकी तल्लीन सारकी उलयता खबरी सो वयतालीं आमी बस कडेन रस्त्यार वयतालीं आमी आनी ती गाय सारकी म्हाजे सायडीन धांवून येताली सारकी आनी आमी Psalms 91 म्हणटालीं न्हू Psalms 91:11 आहा तें मागीर वाचया ती हांव म्हणटालीं Psalms 91 बीन आनी ती गाय येयली म्हाज्या फाटल्यान आनी ते बसीकार थंयसून आड्डाता सायडीक राव आमकां कांय खबर ना आमी पळोवंकूय ना म्हणजे पेटे येयले म्हणून गाय बीन आबूज जाता न्हू तशी ती आबूज जाल्ली येयली आनी त्याच वेळार न्हू म्हाजे सारके कोणी म्हाका उखल्ले आनी सायडीक काडून दवरले आनी गाय स्ट्रेट गेली हांव त्याच वेळार मातशी सिटीजन कशी येयली आनी पयलें हांव जाल्यार हांव सायडीक आहा मागीर म्हाका कळ्ळें कित्याक ती गाय सारकी आनी त्याच वेळार सासूमायन कितें म्हटलें हांव म्हणूंक लागली तुका म्हणून म्हणाले सालवार केलें हांव तर त्या जाग्यार आसती जाल्यार म्हाका ती मस्तून हांव मरतली आसली म्हणून लागली हांवें सांगलें प्रेज गॉड म्हटलें कित्याक म्हाजे कडेन देवाचें उतर आसलें न्हू आज बुडयांनी म्हाका काडलें आनी सायडीक दवरलें आमकां कळना आमकां कितें जावपाचें आसा तें आज बुडी आमच्या कितल्या फावटी आमकां वाचयता
आमकां कितलें आमकां कळना तें आमकां वाचयता तें. आनी एकदां कालांगूट आमचें मायलें घर. आमी कालांगूट कितें करता पावसाच्या दिसांनी कितें करता दर्या चड व्हडलो न्हू कितल्या पर्यंत वयर येयला तो पळोवपाक वयता आमी पावसाच्या दिसांनी. तो पावसाच्या दिसांनी हांव वयतालें न्हू आनी थंय सगळीं पावसाच्या दिसांनी हें न्हू सगळीं निसर न्हू रस्त्यार बी सगळें आसता न्हू आनी बीच बीन पळोवन येयलें आनी येताना न्हू तो येता न्हू म्हाजो पांय न्हू असो निसारलो सारको आनी चू करून फुडें गेली म्हटल्यार म्हाजे पांय बँड सकयल तेकोंक दिवंक ना सोमतें आजबड्यांनी म्हाका उबें केलें. पळय प्रेज गॉड बँड पळयल्यार हें जातलें आसलें न्हू. ताका लागून आमकां खबर नासता कितले वेळा आमकां आजबडी प्रोटेक्ट करता. आमच्या सांगाताक आजबडी आसा आमी कितें करता तेंचो हेल्पूच घेयना. आमी आजबडया म्हाका हांगासर वयताना तूं गटाय दिता म्हाका वयताना ती वाट तूं नितळ करता म्हाजी म्हाका स्ट्रेट करता आनी ट्राफीक सुद्दां आसलें जाल्यार आमी म्हणटा ट्राफीक आसलें म्हणटकूच ट्राफीक कंट्रोल आजबडयांनी ट्राफीक सारकें कर ट्राफीक आमकां ती वचोंक गाडी रोखडेच सारकें जाता रोखडीच वाट न्ही आता. आमी उलयता तें उतर आमी घेता आमकांच खबर ना आमच्या तोंडान कसलीं उतरां आसता तीं. ताका लागून आमचें धरलेलें आसा आमी कोणाचें उतर उलयता आनी कितें करता तें. हे पळवीत दुतांक घालता आमी सायडीक पदवेदार आनी तें कितें करता स्वर्गार वखाणी करता. ताका लागून आमकां हांगासर प्रॅक्टीस स्वर्गार वचून आमकां कितें करूंक जाय फकत वखाणी दिवंक जाय न्हू हालेलुया हालेलुया करून. ताका लागून आमी हांगासर पयलीं संवसारान प्रॅक्टीस घेवंक जाय. ना थोडीं म्हणटा कितें जाणा हें हांव मेलो म्हणटकूच मरे भूत जाता वेकळयता भुतां म्हणून बरयलें हांगासर मेलो म्हणटकूच डायरेक्ट मनीस वयर वयता स्वर्गार. आनी आमी म्हणटा कितें जाणा फोंडानसून मनीस येवन बेकळयता. फोंड कुडीन कोण खाता ते सांजची खाता न्हू आनी किडी खाता न्हू ते उरता मनीस. आमकां कहो येतलो मनीस. देवाचो खूब जाणां म्हणटा तर यो आवय तो रातचो येयलो गो स्वप्नान म्हाज्या आनी म्हाका कितें कितें सांगलें. उलोवपाचें लेविटीस चॅप्टरान आहा मेल्लेल्या मनशा कडेन आमी केन्नाच उलोवंक कळना स्वप्नान पासून उलोवंक कळना मेल्लेल्या मनशाक. ते मेल्ले स्वर्गार गेले हो कोण देवसार येता सांगपाक आमकां फोटी. आमकां कित्याक येता हें स्वप्नान सगलें आमी पयलीं चित्ता पयलीं त्या मनशाक मरे हांवें अशें अशें केल्लेलें तो मेलो आनी म्हाका बेकळयता. आमी पयलीं उलयता आनी मागीर तो मनीस तसोच येता आनी आमच्या जिवितान आमकां बेकळयता. एग्जाम्पल सासूमांयक आमी खूब त्रास केल्लेले आसता आनी ती मेली आनी मागीर कितें म्हणटा आगू ती म्हाका घरान दिसती पडटा हांवें तिका त्रास केल्ले आनी घरूच सोडटा बिराडाक रावता वचोन सारकें. ती आमकां कित्याक बेकळयतली ती डायरेक्ट स्वर्गार गेली. तिचो आत्मो खंय गेलो देवा कडेन गेलो. आमी एकदां मेलो न्हू चूक करून 1 मिनीट सुद्दां आत्मो रावना कित्याक त्या आत्म्याक नांव पडलेलें आसा आमचें. आमी म्हणिना न्हू मेलेल्यांची कूड येयली म्हणिना तेची कूड येयली म्हणटा म्हणजे आत्म्याक ना आत्मो मेलो म्हणटकूच डायरेक्ट स्वर्गार वयता. कुडीक कितें वालोर आहा कुडीक कांय वालोर ना कूड सोमती जळयली कुल्ली गेली आनी तो आत्म्याक नांव पडलेलें आसता आत्मो बापा कडेन वयता डायरेक्ट. ताका लागून आमी कोण सांगल्यार म्हणपाचें ही भुतां बितां संवसारान ना कित्याक डायरेक्ट तेतून फकत कितें केलां भुतांक बीन एलावड करूंक ना हांगासर. तेतून कितें केलां डायरेक्ट स्वर्ग आनी नर्क बसयला. तूं नर्कान वयतलोय जाल्यार स्वर्गान वयतलोय दोनूच आहा. ही भुतां परत येतली अशें बरोवंक ना खंयसर बायबलान. आमी तुमकां सांगल्यार भुतां आहा कोण बेकळयता बायबलान खंय बरयलां डायरेक्ट विचारूंक जाय तुमी. ते कितें जाता डायरेक्ट चाललें तांकां सोच कळोन येता हांगा बरयल्लें ना. ताका लागून आमी कोणाचेर घेवन बसपाचें ना. हे दुतांक आमी कामाक लावपाचें आनी ते तुमची वखाणी करता आमचे सगळे दूत. ताका लागून हांगर आमकां प्रॅक्टीस हालेलुया हालेलुया म्हणपाची स्वर्गार मागीर आमकां हेंच काम करूंक जाय. आमकां तर स्वर्गार तर काम करूंक जाय जाल्यार हांगर आमी प्रॅक्टीस करिना जाल्यार गावतली आमकां प्रॅक्टीस ना न्हू. ताका लागून आमचें धरलेलें आसा आमी कोणाचो ताळो आयकता आनी कितें करता तें. आमकां आनी एक टेस्टमनी आहा. आनी एकदां कितें जालें आमची भयण हांव आनी भयण आमचें एक पोरणें घर आहा इतलें मायेचें आसतालीं न्हू आदली घरा ती. हांव आनी भयण दोगांय आमचे नया घरा मारल्यार थंय आमी सामान हाडूंक येयल्ली. तो जवळाचो माथ्याचो जवळ आसलो तो हाडटाले ते माथ्यार धरले आनी ती फोळयेक न्हू मदलीत खिळो आसलो सायडीच्यान खिळे नासले
पूण ती अशी आनी अशी जाताली न्हू ती आमकां खबर ना. भयण बरी माथ्यार बरो घेतलेली आनी आमी देंवताली सामान घेवन. देंवताली तेन्नाच न्हू ती फोडयेर पांय पडलो आनी टाप करून ती तितल्या वयरसून सकयल पडली. वयरसून सकयल पडली म्हटल्यार हांव हांसूंक लागली. वयरसून पडलें म्हाका कितें दिसलें ही देवी कशी पडली खंय दिसलें म्हणून म्हाका हांसूंक येवंक लागलें. आनी ताका कांयच सांगना वयरसून पडला म्हणून उबें पडलें सारकें. आनी आमची सगळी फॅमिली आसली न्हू जॉयंट फॅमिली न्हू सगळी फॅमिली धांवून येयली. आनी म्हणल्यार तूं कितें हांसताय गो म्हणून लागली म्हाका. तें पडलां मुगो म्हणून लागली. ताका कितें जालां आनी कांय जावंक म्हणलें ताका. आनी मागीर तें येयलें ताका मागीर ती सगळी येयली न्हू आमची काजन बीन तितली वडान ना ती म्हटल्यार मातशी आसली ती म्हणजे तांकां खबर आसली जेजूचें. तर पांयांक कितें जालां गो तुज्या जालां गो कितें एका मातशें डावट न्हू मातसो ती सगळीच बडबडटा जाल्यार डावट घेतला. आनी हाका कांयच जावंक नासलें उबें पडलेलें म्हटल्यार हाका कांयच एक खरोच ना कांय ना कांयच ना सारकें. आनी थंयच चलोन आमी हांगासून येता रस्त्या इतल्याक फुडें मातशी आनी थंय रस्तो ना मेन तितली वाट आसली आमगेर वचपाक. थंयसून चलोन गेलें कांय ना. मागीर डावट न्हू खरेंच खरेंच हांव पांयांक कांय लागोंक ना. मागीर मातसो हाका पांय दुखोवंक लागलो कित्याक हेणी डावट घेतलो न्हू. पयलीं हाका आख्खी वाट बरी चलोन गेला कांयच ना. कितें पळय आज बोडया आमकां राखता वाचयता आमकां आनी ते आमकां सांबाळून दवरता आमी उलयता तेन्ना. आनी एकदां आनी एक ती टेस्टिमनी आहा. आनी एकदां कितें जालें ते म्हापशेसून बाजार करूंक वयताले म्हापशा. बाजार करूंक वयताना म्हापशा न्हू बॉसिकार सकाळी फुडें जेजूचें रगत पियाल्लो. जेजूचें रगत पियालो म्हणटकूच कितें जालें डावट न्हू हे बशीन वचोंक ताका फ्रेंडां सांगता ते बशीन वचनाका म्हणून. परत तेच बशीन गेले आनी बॉस इतलें ऊस आसलें आनी हांगर बॉस आसलें आनी हेवटेन शेत सकयल. बॉस गेली आनी ती बॉस सारकी अशी तेणी बॉस पळोवंक तो कोण मदींच येयलो चेडो मनीस. आनी कितें जालें तो बॉसकार ताका वाचोवच्या खातीर सायडीक येयलो रॉंग सायडीक येयलो. आनी बॉस सारकी तेणी बॉस पडटा ती पयली त्या आरशा कडेन आसलें जेजू 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 म्हटलें व्हडल्यान सारकें. आनी बॉस कशी पडली स्लो सारकी आज बोडये घट धरून देंवयना तशी सारकी देंवयली बॉस. मात्तूय नाल्यार बॉस खंय पडटा पयल्यान तुमी न्हू डाप करून पडटा सारकी. ही सारकी सारकी स्लो सारकी आज बोडयांनी घट धरून सारकी इतलें ऊस आनी सकयल शेतां तें सारकी सकयल देंवयली बॉस. आनी एकूय मनशाक भितरल्या कांयच सांगना. मातशी खरोच येयली थोडी कॉलेजीची भुरगीं आसलीं थोडी कामाची भुरगीं आसलीं सगलीं कामाक गेलीं. आनी हे आपले बाजार करून घरा येयले. आमगेर कोण कोण येता हांव पयलीं कितें आसली मातशी बिसरी आसली म्हाका कोणी कितें सांगलें न्हू रोमती रडटाली. म्हणजे म्हाका सांगूंक ना तेंच्यांनी आमगेर ही बॉस पडल्या तांकां खबर आसली शेजाऱ्यांक ती येवन म्हाका विचारता येयलें ना येवंक ना तें आजून. ती म्हाका सांगात कित्याक ती जाणा न्हू हांव रडटली म्हणून पयलींच म्हाका सांगूंक ना. हे बाजार बीन करून येयले आनी बिचारूय गेले सगळे येयले. आनी सगळीं म्हणटा हाका फोन केला आनी खरेंच तूं ती बशीन आसली गो पेपरार येता न्हू मागीर ते खरेंच तूं ती बशीन आसली गो आगो ती बस कशी पडल्या पळय गो ती म्हणटा सारकी जमनीर तेकल्या कांयच जावना कांयच जावना कोणाकूच कांयच जावना. कशें जाता हें आज बोडया आमचे सांगता का ते आमकां राखता आनी सांबाळटा आमी तेन्ना तांकां हुकूम घालता तेन्ना. ती बॉस अशी कशी पडोंक जाय आसली धाप पुरो पडोंक जाय आसली पूण आज बोडया आमकां राखून ती सारकी स्लो पडली. एक बॉशिकाराक कोणाकूच कांयच सांगना. सगळे आपल्या कामाक गेले बाजाराक गेले कॉलेजीची भुरगीं आसलीं इस्कॉलाची ती सगळीं गेलीं. कित्याक जाता उलयता त्या उतरान न्हू साम्स 91 कितें म्हणटा आमकां 11 पळय कितें म्हणटा तें आज बोडया आमकां बऱ्याकूच आहा न्हू आमी तेचो वापर करिना. आमी तेन्ना तर ताका उलयता आज बोडया ह्या आमच्या सांगाताक आमच्या घरान काम करा तेन्ना आमच्या जिवितान आज बोडये काम करतले. आमी तर तांकां हुकूमूच दिना जाल्यार ते येतले वाच हय खंयच्यानूच पळय खंयसरूय तूं वेशी म्हणटा तुका राखूंक ताणें आपल्या दुतांक हुकूम घातला म्हणटा. आमी वयताना घालता आज बोडयांक हुकूम आज बोडयांक सांगता आमी वचा आनी आमचें तारण घेवया सालवसा आमचे वाटेन वचा आमकां खंय वचोंक जाय तें व्हरा आज बोडया व्हरता आमी
ना आमी जेन्ना आज बोडयांक आमच्या जिवितान हुकूम घालता तेन्ना कितें जाता आज बोडया आमचे हुकूम आयकता खचरू वेशी म्हणटा आमी खचरू वयताना आज बोडयांक व्हरता फुडें आज बोडया तूं फुडें चल आपूण फाटल्यान येता आमकां कळना वाट जाल्यार आज बोडया दाखोवया म्हणटा आमकां वाट त्या आपल्या दुतांक हुकूम घालता पळय आज बोडया वचा म्हणटा देव आमकां खूब सांगता साम्स 91 आमी सगळीं वाचता वाचिना बाय हार्ट केला आमी साम्स 91 म्हटल्यार आमी कितें आहा तें न्याय केला भितरले ना न्हू आतां कोरोनाच्या टायमार कितल्या लोकांनी म्हटलें 10,000 शेवटून पडोंक म्हाज्या सायडीक 1000 जावन हे सायडीक पडोंक पूण म्हाका कांयच जावचें ना म्हटलं आमी कोणी तरी ना न्हू काय बिरान घेवन बसल्या हा थोड्यांनी मुटला म्हूण तेंच्या जिवितान कांयच येवंक ना कित्याक थोडी भिरांतीन भितर रावली आमी म्हणटाली हेच कोटेशन म्हणटाली आमी भोंवताली मास्क घालिनासतना कित्याक मास्क घातल्यार आमकां देवान सावना न्हू मास्क घालून भोंव म्हणून आमी कितें करताली हॉस्पिटलान गेल्यार डॉक्टर बीन तापयता न्हू तेन्नाच मास्क घालताली आनी कोण कोणागेर विजिटांक गेली जाल्यार मास्क नाल्यार आमी घरान मास्क घालिनासली खंय भोंवताली मास्क घालिनासली आमी कित्याक मास्क घालून कितें जाता जाणा तुमी मास्क घातले म्हणटकूच आमचे ह्यो लिवर हे आहा ते किडण्यो आहा त्यो पूक जाता ते कितें जाताल्यो बोन जाता सारके पयल्यार तुमी ब्रिथींग केला ब्रिथींग पयल्यार तुमचे कशें जाताले ते किडण्यो कित्याक पिड्ड्या आयल्या चड लोकांच्यो त्यो फाटल्या दिसांनी मास्क घालून तेचे ब्लॉक जाला हे ब्रिथींग सारके आमी सॉस घेताना लॉंग्स सॉरी हा किडण्यो न्हू लॉंग्स आमचे पळय पूक जाताले न्हू ते लॉंग्स आमचे हे मास्क घालून सारके आमी ब्लॉक केलेले आसा तेका लागून मास्क घालतना आमी तोंडाक घालूंक जाय नाकाक घालूंक खवानासले डॉक्टर सांगताले आमकां हे वयर काड गो आमी बेश्टे वयर काडटा सकयल देंवयतालीं कित्याक असले तेका लागून आमकां आमी साम्स 91 म्हणटा खरें पूण एक लायन आमकां कितें सांगता तें आमी म्हणटा ना न्हू आमकां सांगलां तेणी तुज्या आनिकूय बरयला साम्स 91 तुका पाकोट्यांनी आपूण लिपोवन दवरतलो म्हणटा तो पाकोट्यांनी कोंबडीकूय आपल्या पिलांक दवरता तशी आमकां सगल्यांक तेणी दवरलेली आसा आमी फास्ट वाचता साम्स 91 पूण अंडरस्टँड घेयना तेन्ना आमी अंडरस्टँड घेवन म्हणटा तेन्ना आमकां लागता न्हू ती उतरां आमच्या जिवितान कांय येवचें ना आमी म्हणटा सोरोप येता आमगे सोरोप येता आमी कमांड करता तेका घरान सोरोप येता एका सोरपान घरान एलावड आहा तांकां देवान दिल्या न्हू रानां तांकां रानां दोंगरां दिल्या न्हू आमी हुकूम घालूंक जाय तुका एलावड ना घरान येवपाक आमचें घर पवीत तेका लायन मारून साम्स 91 घालूंक जाय 1000 जावन पडटले 10,000 आमकां कांयच जावचें ना हे सोरपाचें बिरपाचें आमकां कांय लावचें ना तेणी सांगलां न्हू सोरोप सुद्दां तुजें पांय पडल्यार तुका कांय करचें ना म्हणटा साम्स 91 बरयलां तें सगळें आमी वाचता पूण आमी वयल्या वयर म्हणटा तेका लागून आमचें जालेलें आसा आमी कोणाचें उतर आयकता आनी कितें शिकता तें साम्स 91 पयलां न्हू 11 म्हणटा आमच्या सायडीक सगळें दूद आहा म्हणटा हुकूम दितले आमी तांकां सांगतले राखूंक आमकां हुकूम आहा राखूंक तेका आमकां दुतांक जालेलें आसा आमी तांकां हुकूमूच दिना कित्याक जालेलें आसा तें हुकूम फातराक सुद्दां पांय आदोना जावंक म्हणटा आतांनी ते तुका आंकलून दवरतले आतां आमी चलतना केन्ना फातराक पडटा न्हू ते तुका पळोवंक दिवचे नात ते फातराक सुद्दां पांय ते आज बोडी तुका उखलून दवरतले म्हणटा तुजी गाडी सुद्दां तुजी फातराक लागली ती सायडीक काडटले म्हणटा तुका इतले पावरफूल आज बोडी आहा आमकां आमी तांकां हुकूमूच घालिना तूं चलतना म्हणटाय न्हू म्हाका वांकडे चलोवंक जाता हें जाता आज बोडये तुका चलयता तुजो पांय तुका पळोवंक दिवचे ना म्हणटा ते आमी आज बोडयांक घेवन चलता ते तुका सांगूंक दे चलतना म्हाजे आज बोडये येवन म्हाका सारकें चलयता म्हाका घटाय दिता बळ दिता म्हाका चलोवंक शक्ती दिता जेजूचे आज बोडी आहा ते जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना आमच्या जिवितान आमकां पेकुणी साल्वासांव तारण मेळटले आनी आमी जेन्ना उलयता तेन्नाच आमच्या जिवितान हे सगळे घडोवन येतले आनी एक पळोवया आमी साम 54 17 गो सॉरी 34:7 साम 34:7 पळोवया हय पळय
सर्वेश्वराची भक्ती करता तेन्ना त्याचो दूध आमकां वेडो घालून आहा. आतां आमी हांगासर सर्वेश्वराचे वखाणी करता हें करता तेन्ना कितें करता सर्वेश्वराचो दूध आमकां हांगासर वेडो घालून आहा. आमकां दिश्टी पडटा ना दिश्टी पडना आमकां पूण आमी ते न्याय करूंक जाय. खरेंच सर्वेश्वराचो दूध हांगासर आसा आनी आमकां वेडो घालता सगल्या वाटेन. आमची फॅमिलीक वेडो घालता. आमचें कोणूच वायट करूंक शकना फॅमिली सुद्दां कित्याक आमकां सर्वेश्वरान वेदो घातलेलो आहा. आमची फॅमिली कोणूच टच करूंक शकना. आयजाय 54:17 म्हणटा न्हू खंयचेच अत्यार तुका सुफल जावचें ना तुजी फॅमिलीक टच करूंक. जेन्ना तूं मागण्यांनी रावताय तेन्ना जेन्ना संवसाराचें उतरां उरता तेन्ना न्हू जेन्ना तूं मागण्यांनी उलयताय मागण्यांनी कितें सांगता तें करताय तेन्ना सर्वेश्वराचो दूध येवन आमकां खरेंच आमच्या जिवितान काम करता. आमकां दिसना पूण आमी तें मानून घेवंक जाय. आनीकूय आहा शिकोवन पूण भयणीक कंटिन्यू करूंक जाय. ताका लागून थोडी सोंप्योन दिता. कळ्ळें न्हू आज बोडयाची शिकवण तुमकां. आज बोडया आमच्या सांगाताक आहा म्हूण कळ्ळें न्हू. आनीकूय हेचेर खूब आहा पूण नेक्स्ट टायम मेळटकू कित्याक ह्या आज बोडयांक जेन्ना आमी शिकवण दिता आज बोडया आमच्या जिवितान येता तेन्ना आमकां कितें जाता आमचें सगळें काम जाता. तुमकां कळ्ळें न्हू आमचे स्पेर पार्ट आमी कशे हाडपाचे ते कळोंक ना. ती नासली दिसता. कशें एक गाडी आसता गाडयेक आमी खंय व्हरता मोडली जाल्यार गॅरेजीन व्हरता न्हू स्पेर पार्ट हाडूंक घालता. हेजे मागीर तो हांगचो मॅकानीक अमको पार्ट खराब जाला तो पार्ट नेवो घालूंक जावो हो पार्ट नेवो घालूंक जावो. गॅरेज म्हणजे स्वर. आमचे सगळे पार्ट स्वर्गार आहा. तुका आतां एग्जाम्पल दिल्लें किडनी पिड्ड्यार जाल्या जाल्यार आमी आज बोडयांक सांगूंक जाय आज बोडयांनी वचात आनी म्हाजे स्पेर पार्ट किडनीचो पार्ट नेवो आहा तो घेवन या. स्वर्ग दूत वयता आनी तुका नेवी किडनी घेवन येता. आमी उलयत ना जाल्यार आमकां घेवन येवचें ना. दोनूय आहा. तूं म्हणशीत म्हाजी किडनी पिड्ड्यार जाल्यार किडनी तो आनी तुजे हेवटेनूय आहा देवदूत हे सैतानाचे. ते कितें करता तुका पाठ दशा करता आनी हेवटेन देवाचें आहा. ते कितें करता आज बोडये तूं उलयल्लें उतर रोखडेंच व्हरता आनी तुजें काम करून घालता. टेस्टिमनी आयकल्या दोसोर त्या भुरग्याची कानांक हे हाडली ती तुमी आयकल्या ना न्हू. ते एक भुरगो आसलो तरणाटो तो कितें जालें तो रिट्रीटाक येयल्लो फोण्या. आमी प्रीच करतालीं होली स्पिरीट तेन्ना कितें जालें तेजे कानान किणटी आसली भितर आनी ती किणटी आसली आनी ती किणटीन ताका काडटना आवाज कानान तेज्या बंद जाल्लो आवाज आयकूंक येयनासलें ताका. हांव हे प्रीच करतालीं कशें आमचे स्पेर पार्ट वयरसून हाडपाचे तेणी कितें म्हटलें आज बोडयांनी आतांच वचात आनी म्हाजो स्पेर पार्ट कानाचो घेवन या कान उगडूचे. त्याच वेळार आज बोडये गेले आनी तेजो कानाक ताका तेन्नाच आयकूंक येयलें. तो प्रिचींग कोबार जालो आनी म्हाका सांगूंक लागलो सिस्टर तूं प्रीच करतालो तेन्ना आज बोडये आनी म्हाज्या आज बोडयांक घातले वयर स्वर्गार सांगलें म्हाजो स्पेर पार्ट घेवन या. ते घेवन येयले आनी म्हाका त्याच वेळार आयकूंक येयलें. तशें आमकां आज बोडये दिलेले आसा न्हू आमी ताका कामाक लायना. तुमकां कितें पाटान दुखता कितें जाता तुमी आज बोडयांक वचा आनी स्वर्गासून म्हाजो एक आज बोडयो वचा आनी म्हाजे स्पेर पार्ट घेवन या कितें तुका जाय पळय तें. आनी त्या भावाक आनीकूय प्रॉब्लम आसले आनी तेजे पोटानूय ताका कितें तेजे काय लिवर केजो प्रॉब्लम आसले तेजे ते पार्ट तेणी आज बोडयांक सांगलें म्हाका नवे हाड म्हणून. ते पार्ट तेजे हाडले ताका आज बोडयांनी आनी ताका नवे दिले. ताका बसोंक जायनासलें कोदेलीचेर. तो उठून उबो रावतालो. मागीर तो 4 दिसांनी म्हाका सांगूंक लागलो सिस्टर हांवें सगळ्यान रडटा सारको. आपणाक कितें जाता तें कळना म्हणटा काळीजूच कितें जाता म्हणटा आपलें म्हणटा. हांवें सांगलें कांय ना कांयच तुजें थंड जाता जीवच्या नांवान. तुका पयत आत्म्यान बोल्ला म्हटलें तुजे स्पेर पार्ट सिस्टर म्हाजे स्पेर पार्ट सगळे म्हाका नवे दिल्या जेजून म्हणगलो. हारगा जेजू कशें तेणी आज बोडयांक हुकूम घातलो स्पेर पार्ट वचा आनी आज बोडयांनी म्हाजे स्पेर पार्ट नवे घेवन या कुडींतले. तशें आमी म्हणूंक जाय आज बोडयांक हुकूम दिवंक जावो आज बोडयांनी वचात आनी म्हाजे स्पेर पार्ट घेवन या. तुमकां कितें जाय तुमच्या भुरग्याच्या जिवितान कितें जाय कोणाच्या घोवाच्या जिवितान हें जाय तें दोतोर रिपोर्ट दिता ते रिपोर्ट कॅन्सील करपाचे आनी आज बोडयांक सांगपाचें म्हाज्या जिवितान कितें जाय तें म्हाका घेवन यो म्हणून. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. हालेलुया 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 हालेलुया. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. तुका आर्गायता हेच्या हिसाबाचोच वेळा खातीर तुका आर्गायता तुवें आमकां
कितें तरी ह्या भावा भयणांक आज बोडया वरी शिकोवन दिवच्याक तुवें सोम्या गोठ्या दिले बॉल दिले आनी तेंच्यांनी ते आयकून घेतले मानून घेतले म्हणून तुका आमी आर्गायता आनी ती तशीच सोम्या तुजे कडेन मागोवन आज बोड्यांक धाडून तेंचे स्पेर पार्ट घेवन येवच्याक तेंकांय तुवें शिकयलाय म्हणून तुका आमी ऑलरेडी म्हणून तुका आमी आर्गायता आनी ती येस करता आनी तेंकांय दिता देव म्हणून तुका आमी आर्गायता थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस आलेलुया आलेलुया आलेलुया